गोमंतकाचे तियात्रिस्ट आणि रांची कूड आयज आमी पावल्या दोनापावल ह्या गांवांत. हांगासर असलो एक खोडेकांत अपकमिंग कलाकार आसा, तियात्रिस्ट आसा, जाणें खूब तियात्रांनी काम केलां. तो तुमच्या सगल्यांक इतलो आवडीचो आसलो. ताजो रोल ताणें केल्लो व्हडले तियात्रिस्ट बाय फ्रांसीस द तुवे, पिटर रोशन ह्या तियात्रांनूय ताणें खूब काम केल्लें आसा, वावर केल्लो आसा एक्टींग. तर ह्या तियात्राची एक खासियत म्हटल्यार आमचे गोंयकारपण. न्हय जावं हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव आनी ह्या तियात्राक खांद दिवन हो आमचो तियात्र वयर दवरलेलो आसा. तर आयज तो तियात्रिस्ट तुमकां आमी दाखोवंक सोदता. जो कोण तो पळोवंक आमच्या बराबर येयात, आमी तुमकां ताका दाखयता. वाव. हॅलो, हाय, वळखला प्रशांत बाब? वळखला? हां, ओके. हो जावन आसा आमचो प्रशांत बाब, जो खोडेगांत एक कलाकार, अपकमिंग न्यू कलाकार. पळोवया ह्या तियात्रिस्टाक कसो आनी कितें आमकां तो सांगूंक सोदता. या, ओके. कशे आहा तुमी? मागीर जालें काम खाबर सगलें? तर आमी आयज तुमची मुलाखत घेवपाक येयल्या स्पेशल. शुअर, थँक्यू मागीर राहा रेडी तूं? तोय आला सर. ओके, चल घेवया तुजी तियात्र. फुलां म्हाका खूब आवडटा. फुलांचो पळोवन जीव धादोशी करता. आम्ही लोकांनी लिस्ट बॉक केला आणि असं काय लागतं ती काय लागतं and that is final. होय, शूट कायला बघत मोजे हे तुझे सांगण्याचो. माझो राग वळखो नको. रेडी मोजे नाव वळखो जाव म्हाका सगलो गांव. जे मुजे न्हय ते तुझे न्हय. अरे तर सांगलेले परी आमी आयज बाब प्रशांत पाड्डेकर हांगेर आसा. प्रशांत बाब, आमकां खूब उमेद भोगली की तुमकां पळोवन आयज आमकां तुजी मुलाखत घेवपाक. कारण हे यंगस्टर्स जे आतां उपलब्ध जाता ते आमकां फुडाराक जाय, तियात्रिस्ट आमकां जाय. तर ह्या तियात्र मोडार तुमकां कितें कशें दिसलें की येवपाक कशें फुडें? सांगपाचें म्हटल्यार हांव येताकूच आसतना ह्या तियात्र फिल्डान म्हणजे येताक आसतना हांव टॅन्थाक आसलो. मागीर टॅन्थ जावन म्हाजी हांव टॅन्थाच्या पयलीं नाटकांनी नाचतालो. गांवच्या नाटकांनी 1-2-3 नाटकां केलां. आनी जेन्ना म्हाजे कडेन फ्रेंडाक मेळ्ळो टॅन्थ जावन उपरांत फर्स्ट इयराक आसतना, तेणी म्हजो फ्रेंड तो जिजस, तेणी म्हजी वडोवक तेज्या अंकलाक करून दिली पिटर वाजाक. सो तेजे उद्देशी हांव तियात्रान भितर सरलो. ओके. हेजे पयलीं केन्ना नाचले तुमी? म्हणजे आठवेक सानूच चालू केला? ना, तेजे पयलीं हांव इस्कॉलाच्या इंटर कॉलेजीन आसतना कॉलेजीन हांव पार्टिसिपेट जातालो. 1 एक्ट प्ले कला अकॅडमी लेवलाक आमची जाताली, कॉलेज लेवल. तेन्ना मागीर आनी गांवच्या नाटकांनी तेन्ना स्टेजीर केन्ना चडोवंक नासलो. आनी स्कॉलान एन्युअल डे आसता तेन्ना पार्टिसिपेट आसता. ओके. दुसरे आमी तुमकां पळयल्ले तियात्राचेर मोडाचेर तुमी भितर सरले. अचानक दिसले की अरे हो कोण गाय कलाकार, कितें इतली एनर्जी तुका भितर येयली, कितें मोटिवेट जाता तुका तियात्रान हें करपाक?
सांगपाचें म्हटल्यार आमची फॅमिली पयलीं कोण तियात्रीस्ट ना विलियम बाब. ओके. सो नाटकांनी काम करताले. नाटकान म्हाजे मामेच्या वदान दोनूय भाव नाचताले, म्हजे मामा दोगूय नाचताले वय, आनी ते कांतराय म्हणटाले कित्याक ह्या वर्सा नाटक हांव एवरी इयर हांव नाटक बरयतां आमच्या देवळान हें जाता तेन्ना फंक्शन. सो ते पयलीं नाचताले दोनूय मामा, पूण डॅडीच्या वदान कोण ना नाटकांनी वती अशी, पूण दोगूय मामा म्हाजे नाटकांनी नाचताले. अजून पासून ते नाचता म्हणजे गांवचे आसता. तुका येता म्हणजे हांवूच बरयता बरयता. आनी पयलीं ते बरे पयलीं तियात्र जातालो खंय ते सांगता ते पयलीं तियात्राक बीन ते आमच्या टेंपला कोण तियात्र जातालो. सो तेन्ना नाचताले तियात्राक, नाटकांनी नाचताले, दोगूय मामा नाचताले. चड करून धाकटो मामा चड आमचो एक्टीव, तो तियात्र लायक तेका, आनी तो कांतराय बीन म्हणटा हांव केन्नाय योज बीन जाल्यार तेजे तोंडान नाचता. म्हणजे गोंयकारांचे सगळे तियात्र पळोवन नाटक सगळे रिगलेले. सो ल्हानपणीन सावन आमी बरे आहले इस्कॉलान एक्टीव, म्हणजे कॅरिक्युलर एक्टिविटीसींग, डान्सींग एक, सिंगींग एक जावं एक्टींग करूंक. आनी म्हाजो बेज फॉर्म जालो नाटकान, जे ते आमचे डायरेक्टर आहले तुलसीदास फातर्पेकर म्हणून वन ऑफ द बेस्ट. तो मागीर संतोष शेटकर तेच्या अंडर हांवें वन एक्ट प्ले केला कला अकॅडमी लेवलाक, आनी तेन्ना म्हाका फर्स्ट प्लेस म्हणून फावो जालो, बेस्ट एक्टर म्हणून फर्स्ट प्लेस. सो दॅट तें म्हाका डायरेक्शन बेज म्हाजी ABCD बरी जाली भितर सोदतानाच तियात्राच्या फिल्डान. म्हणजे नाटकान तुका सगळें ब्लॉकिंग तूं जाणा की जे पळय नाटकान बरो मनीस पॉलिश जावन येतात तो ताका तियात्र कांयच ना एक्टींग करूंक. सो नाटकान म्हाजो बेज हांवें बरो चड व्हडलो मेजर रोल करनासलो नाटकांनी. हांव बारीक एक धाकटो एकटो एंट्री मारतालो. जेन्ना हांव प्रॅक्टिसीक वतालो हांव नोट करतालो नाटकाचें कशें एक्टींग करता, कसो रावंक जाय, तुजें कशें आसूं जाय, एक्सप्रेशन ऑब्जर्वेशन हांव करतालो हार्डली. आनी हांव केन्ना केन्ना मागीर प्रॉम्प्टींगूय तिंगा दितालो नाटकान. तूं जाणा चडशें नाटकान प्रॉम्प्टींग हय तेन्ना दितालो तिका फास्ट फास्ट प्रॉम्प्टींग. सो कोंकणी दितालो तुका बाय जातालें. हय जातालें म्हाका बाय प्रॉम्प्टींग जातालें. बट म्हजो बेज फॉर्म जालो नाटकान. आनी तेजे उद्देशी मागीर म्हाज्या फ्रेंडान जिजस म्हणटा तेणी वडोवक करून दिली पिटराक, तेजो अंकल पिटर तेजो अंकल. सो तेजे उद्देशी हांव तियात्रान पावलो. मॅडम तुमी नाटकाचे ट्रेनींग तुमी कोर्स केल्ले जाल्यार खंयच्या कोणा केल्ले तुमी ट्रेनींग? बेसिकली हांवें कोर्स करूंक ना नाटकाचो, गांवांत जातालो तीच. आनी वर्कशॉप संतोष शेटकरान एक फावट आमकां वर्कशॉप दिलेलें तेन्ना, आनी कॉलेजींनी आनी बीन येताले. आनी दलगाडो हितून हांव 2-3 वर्कशॉपाक गेलोलो. ते सर आपयतालो म्हाका दलगाडो एक 2च फावट वर्कशॉपाक गेला. आनी बेसिकली आनी एक गेलोलो हांव कला अकॅडमीन, एक तियात्र अकॅडमीन एक वर्कशॉप केलेलें. कोण सर मोगी म्हणून तो कोण एकलो आहलो तेजे एक केल्लें. ओके सर मोगी. हय ओके. तो आमच्या हितून आहा तर आमकां काम करता. तर अशे वर्कशॉप्स जे आसा ते एकदम गरजेचे दिसता तुका लोकांनी भुरग्यांनी येवंक जाय वर्कशॉपाक? हय म्हाका एकदम बरें दिसता. आतां हांवें थोडे हितून पळयतालो की आमचे तियात्रीस्ट कॉलेजीन लागून वर्कशॉप सुरू केला भुरग्यांक. इट इज अ बेज. आनी चड म्हणटा ते फावो आसूंक जाय कित्याक पयलीं तूं स्टेजीर चडटना तूं जाणा जाता, यू कम टू नो हाव टू स्टँड, हाव टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, कशी डिलिव्हरी जावंक जाय, खूंय पॉज आसूंक जाय, हें सगळें तूं वर्कशॉपान शिकता. तुजें एक्सप्रेशन तुजें कशें करूंक जाय तें सगळें तूं A to Z तूं वर्कशॉपान शिकता. वर्कशॉप म्हणजे हार्डली हांवें 1 ना 2 केला आनी उरलेली मागीर ऑटोमॅटीक तें म्हजें रक्तान आहलें तें ऑटोमॅटीक येता. बेसिकली म्हणटा तें जायच. हय बेसिक म्हणटा तो जाय. पण आदले आमचे तियात्रीस्ट आसले पळय तांकां इतलें नासलें, पूण ते सारके पंच्युअल करता. तुवें आदले तियात्रिस्टांचे पळयला कितें ते? हय हांव जायत्यांची इंटरव्यू पळयता, जायत्या एक्टरांक पळयता आदल्या, तेंचे तर रक्तानूच आहा. ते रडपाचें म्हणजे एक इमोशनल सीन आहा, इमोशनल सीन ते कोत्ताना सारकें रडटाले. मागीर आमचे सोर्गेस आमचे आतोने ते कालांगूट मागीर इतलो बरो करतालो म्हाका लायक. तेन्ना आमी धाकटे आसले आनी चडशे दोनापान आमच्या वयर कपेलाशी तियात्र जाता. आनी तेन्ना आमी तियात्र पळयताले, मामीच्या बऱ्या तियात्र पळोवंक वयताले आनी तिंगा बसताले. आनी केन्ना हांव चिंतालो हांव ते स्टेजीर केन्ना पावतलो काय. तेमी दुसऱ्या एक्टरांक कॉमेडियन आगोस्तिनाक जावं आतोने ते कालांगूट, मागीर रोमा आहली आनी बरी आदले एक्टराय आसले, मोसबीन आनी पिटर रोशन तुका खबर आहा. सो तिंका पळोवन हांव पळयतालो हांव ते स्टेजीर केन्ना पावतलो काय. म्हणजे विश नाहले, म्हणजे हांवें केन्ना इमॅजीन करून आय वील रीच. म्हणजे एक वो भुरगो तूं त्या लेवलार पावता व्हेरी डिफिकल्ट न्हू. आनी चान्सूय मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. आनी डायरेक्टरान आमच्या तसल्या भुरग्यांक मानून घेवं तेंकाय चॅलेंज आसता. बाबा ह्या भुरग्याक तूं तियात्रांत घातलो तो तियात्र सक्सेसफूल जातलो कित्याक तेंकाय आसता इन्वेस्टमेंट फियर आसता. सो आदल्या तियात्रांत रक्तान
आसले आनी तेंचे कितें जातालें तेंचे घरा कडेन जावं तेंचो शेपाय शेमाय तेंचे कोण एन्सेस्टर्स तियात्रिस्ट आसताले सो तेंचे रोगतान आसताले आदल्या हेजे. तूं न्यू सारको तुजे मामा आहले तोय बी तुवें तांकां बरयतालो हय आतां लेटर्स पूण ते म्हाजे कडसून पयले बरें नासताले ते म्हणजे बरें खूब वर्सां आदीं नासताले ते. कितें रोल्स तुका चॅलेंजींग दिसता खंयचे चॅलेंजींग रोल्स तुका घेवपाक जाय अशें दिसता? एक्चुली हांव भितर सरलो तियात्रान नाटकान अशें बारीक रोल करतालो कोंकणी नाटकां मराठी म्हाका तितली जायना बट कोंकणी नाटकान हें करतालो. वन एक्ट प्ले करतना भुरग्यांचो धाकटो रोल केलोलो आनी इतलो तो स्टडी करून हांव खंयचो रोल दिता तो स्टडी करता पयलो. तुजो वे ऑफ डिलिव्हरी कशी जावंक जाय रातचो येवन पळयता ते विडियोज पळयता आनी कोणाचे बाबा हय खंयचो कास्ट केलो रोल तो पळयता बाबा तो डिलिव्हरी कशी जावंक जाय तेजो बेज कसो आसूंक जाय तेजी एक्टींग कशी आसा तेजें एक्सप्रेशन कशें आसूंक जाय हें सगळें पळयता स्टडी करतालो आनी मागीर म्हज्यान स्क्रिप्ट पळयता बाबा अहें जावंक जाय अहें वे ऑफ टोन दिसता तो हो जावंक जाय. आनी पयलो डिफिकल्ट रोल म्हणटा तो म्हाजो डिफिकल्ट म्हणून न्हू सगळें चॅलेंजींग रोल आसा तो म्हाका लायक जाता नॅगेटीव बट तियात्रान हांव भितर सरतना कॉमेडियन म्हणून भितर सरलेलो कॉमेडियन म्हणून भितर सरलेलो पूण मागीर हांव म्हाका नॅगेटीव दिवंक लागलें आनी सगळे प्रायजूच मागीर म्हाका नॅगेटीव मेळोंक लागलें. आमी तुमचे पयले होप तियात्र जे तुमी पयले नाचल्या तियात्रान बाबा फ्रांसीस द तुवे जावं पिटर ओशन हातूंनी तुमी बरे चॅलेंजींग रोल केल्ले. फ्रांसीस ते तुवेंचे सोशल वर्कर म्हाका 5 रोल दिले तेणी डिफरंट कॅरेक्टर. फर्स्ट हांव एंट्री मारतालो आमचो स्वर्गीय सॅमी आमचो वो कारवालो आमचो स्वर्गीय सॅम्युएल कारवालो तो आनी हांव आहलो तेजे बरें एक एंट्री मारतालो हांव तेजे बरें आहलो एक एंट्री आनी तारी सराचे बरें आहलो. सो फर्स्ट PIची एंट्री आहली म्हाका सॉरी DYSPची एंट्री आहली एज अ पुलीस कहो तेतून बरें सगळे इश्यू हायलायट केले आसा तुवें फ्रांसीस तुवें सो ती एकता तेज्या फाटल्यान मागीर एक त्या तियात्रान मारतालो हांव कॉन्ट्रॅक्टर लेबर्स सो सगळे तेणी इश्यूज काडल्यान तेणी हें केलो तो एक फूल सगळे डिफरंट रोल इश्यूज केलेले आनी सगळ्यांक तेणी तो डिफरंट रोल दिलेले. सो म्हाका PIची DYSPची रोल आहलो मागीर एक आहलो तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर लेबर्स कहे ब्रायब घेता आनी ते वर्क करना तो आहलो आनी थर्ड आहलो तो म्हाका कांतरान चेडवाच्या बरा रिन्स्टन कॉमेडियन रिन्स्टन मागीर कांतरान आहलो बेश्टे बारीक एंट्री चेडवान एसन सगलीं आमचो झेवियर अंकल फ्रांसीस तुवें रिन्स्टन कॉमेडियन मॅथ्यू तेंच्या बरें आमचो सातको केलोलो तुवें असो तुवें आनी मागीर आहलो एक गांठयांचो रोल हय आनी फोर्थ आहलो तो गांठयांचो रोल. म्हणजे इतले रोल तूं एका तियात्रान केले आनी इतले डिफरंट कॅरेक्टर्स. हय आनी रुजाल ते बेनावली सद्दां म्हाका म्हणटालो प्रशांत तूं कसो करता आनी एकूच तियात्र म्हणटा तूं सगळ्यांसून चड रोल करता तियात्रान म्हाका सगळे आहले आनी एक भिकाऱ्याचो रोल आहलो. आनी तुका फियर अशें येताले आतां इतले रोल ना फर्स्टूच म्हाका बेस्ट दिवपाक जाय ते बीन येद्या व्हडल्या तियात्रान. हय फर्स्टूच म्हाका भिरांत दिसली तुवें कितें म्हणटलो आनी सगळे शो हावसफूल वयताले न्हू आनी भिरांत दिसताली लोकांन मानून घेतलो कितें केलो तें काय म्हणून एक फावट रोल करता न्यू भुरगो जेन्ना तूं स्टेजीर चडटा तें इज व्हेरी चॅलेंजींग. सो हांव येवन एक्टींग जाली उपरांत प्रॅक्टीस करून सुद्दां तारी बाबाक विचारतालो तारी बाब सारकें केलां न्हू हांवें कशें डिलिव्हरी जावन आनीक हार्श उलोवंक जाय आनी ऑपरेशन ओके आहा म्हणटालो तेंच आनी फीडबॅक्स हांव विचारतालो कित्याक आय लायक करेक्शन. जो मनीस स्टेजीर चडटा न्यू कामर्सांक लागून म्हणटा कोण तुका सांगता ते बऱ्याक सांगता थोडी जाण न्यू कामर्स वायट कोणाक घेता राग घेता बट हांव म्हाजी पयली मिस्टेक विचारता थोड्यांक खूब जाणांक खबर आसतना हांव पयलीं विचारता झेवियर अंकला कडेन झेवियर अंकल सारकें केलां आनी कितें जावंक जाय कॉस्ट्यूम वायज हें तें सगळें. सो तारी बाब सजेशन जालें प्रश्न अहें जावंक जाय आतोन्यांत लागून म्हणटालो आतोन्यांत लागून प्रश्न अहें जावंक जाय मेकअप चड मातसो हें करता अहें कितें सांगता चड बरो तूं तुजे न्हेसपाची कॅरेक्टर मॅच करताले. आनी दुसऱ्यातल्यान जेन्ना तुमी आमकां सांगलें की तुका व्हडल्या तियात्रांनी तुमी नाचले वॉयस सरावंड नाटकां जेन्ना फ्रांसीस तुवें तुका आपयलो तेन्ना तुका कितें दिसलें? फ्रांसीस कोवीड जावन फर्स्ट कोविडान तियात्र नासलें कोवीड जावन तो फर्स्टूच सेशन म्हणजे फर्स्टूच तियात्र सगळें री जालें न्हू हांव चिंतलें आतां फ्रांसीस तुवें फोन मारला आनी तियात्राक रोल दिता म्हणून जाल्यार हांवूय सारको सरप्रायज जालो तुवें सो तियात्र पयलो तेणें खंय तरी
हय ते म्हाका पयलोलो एक्टींग करता तो आनी कित्याक तेच्या पयलीं तेणी आमी कातार म्हटलेलें गोंयां पोखरून कातार युट्यूबार आहा ते कझिनीचेर सॉंग ते काडलेले आमी चवको म्हणटाले तुंय आहा आमच्या बरें कातार म्हणून सो आमच्या युट्यूब चॅनलाक सो तेणी मागीर म्हाका तेच्या तियात्रान गायलो आनी तेच्या पयलीं तो सर म्हाजो ITI इस्कॉन सो हॉटेल मॅनेजमेंट करतना म्हाज्या कॉलेजान हॉटेल मॅनेजमेंट करतना तो म्हजो सर आहलो. अच्छा हॉटेल मॅनेजमेंटूय केलो तो सारको आमकां सापडलो आयज सारको हॉटेल मॅनेजमेंट केल्लो रांदपाक बी जाणा तूं हा रांदपाक बी जाणा तर हो आमचो तो शो आहा आयज तेजें नांव आसा गोमंतकाचे तियात्रीस्ट आनी रांची कूड विथ विलियम. कित्याक आमी दवरला की स्टेजीचेर आमी फकत तुमकां पळयता की तुमी एक्टींग करता हें करता पूण फाटले कितले त्रास काडटा आनी कितें दुसरे गुण आहा ते लोकांक खबर ना. तर आमी चिंतलें की नवे कलाकाराकूय आमी घेवन फुडें सरया तियात्रिस्तांक जे फुडले पिळगेचे आमचे हामे. तर आयज आमकां तूं कितें रांदून दाखोवंक शकता? आयज आमी इमिजिएटली येयल्या तुका काय सांगूं ना कितें. हय विलियम तुमी येयला म्हटल्यार एक्चुली बाय प्रोफेशन हांव पेस्ट्री शेफ सो एक पेस्ट्री शेफाक आदले गुडीज आहा स्वीट डीश 1 डे प्रायर करचें पडटा केक वो कितें करता जाल्यार 1 डे प्रिपरेशन प्रायर करचें पडटा पूण देरेपेन जाल्यार सो आयज हांव टिपिकल गोवन तुमकां डीश दाखयतलो. सो बेसिकली प्रोफेशन इज माय पेस्ट्री शेफ बट आमकां सगळीं किचनान शिंगची पडटा नॉट ओन्ली पेस्ट्री सगळ्या किचनान हांवें काम केलां. वाव आयज बरो मेवलो आमकां सापडला तूं. तर आयज कितें स्पेशल पेस्ट्री? आयज हांवें तुमकां फोव सो सकाळी चायक फोव करता न्हू स्पेशल फोडणेचे फोव. चल चा तयार आहा तूं? हय तयार आसा. चल या. सद्याक आमचे हांव तुका फोव करून दिता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटा हे फोव आमचे उदकान घालून मातशें सोप करपाचें तें आनी ऑनियन आमचो कांदो मिरची आनी करीपत्ता ओके आनी क्युकंबर्स आमचे सासवां घालपाचें ओके आनी ताका कितें फोंड आनी तुका फोंड मारपाचें. हे फोंड मारतलो तूं आतां तेल हें सगळें घालपाचें हय तेल घालून हय सोरे जिरे घालून मागीर ताका फोंड मारूंक जाय. ओके चल पळोवया आतां कशें करता तें. कांदो जिरे तेलूय बरें फोड मारचें पडटा न्हू. हय हें सारकें हेल्दी फूड आनी फास्ट फूड. फूड तूं केन्ना तियात्राक लेट जाल्यार खंय दिवं ना टायमूच मेवना आमकां थिंगा हें करूंक. ना रे बाबा घरा येता तेन्ना हय घरा ब्रेकफास्टाक हय ब्रेकफास्टाक हय कोणाक आईक बी त्रास जाता. कोणाक त्रास नाका. भिकणा काडे हरली सारको रेडीमेड फूल हाऊस होम मेड रे होममेड. वा खरेंच इतलो बरो घाला एकदम टेस्टी. कित्याक नाका तुवें नांव हेंचें फोडणी फोव फोल्डी फोव. तो फोल्डी फोव आमच्या प्रशांतान केला तो हो पळय जावन आसा. वाव कितले बरे फोव रे टेस्टी तुवें केला. सारकें कोथमीर आनी ते कितें ते पानां फोडणेचे फोव करीपत्ता म्हणटा करीपत्ता ते बी घालून बरें हें केलां. मागीर तूं घरांत तूंच रांदता? ना फकत गोणेसांकूच हांव रांदता. चडशी सिस्टर इन लॉ रांदता ती मामी रांदता ती रांदता चडशी. हांव गोणेसांक कितें फंक्शन आसा शेफ म्हटल्यार तुजे सगळेच हातांतली फंक्शन आहा तेन्ना हांव रांदता बट डेली मामी आनी सिस्टर इन लॉ 2 सिस्टर इन लॉ आहा ती रांदता. ओके दुसरें सांग म्हाका जेवणाच्या बाबतींत तें जालें तुवें आतां इतलें रांदलां खूब आमी पयलें सांगलेलें तूं आनी कितें करून दवरपाचो आमकां स्पेशल डिजर्ट हांव 2-3 तुमकां दवरपाचो आहलो बट आतां ओके कांय ना पूण दुसरें खबर म्हटल्यार ते डायलॉग डिलिव्हरीज तुजी एक हें आसता. आमी असली डिलिव्हरी मायक मेहता आयकला आसतलें तेजे भाशेन तुजी एक डायलॉग्स आमकां तुका पयल्यार म्हाका तर हें येता एक डायलॉग तूं खबर आहा एक धाकटें? हय नॅगेटीव रोल म्हाका चडशे लायक जाता सो नॅगेटीव रोलाचो एक ह्या वर्सा मातसो दुसरे भाशेन आहलो बट हेडांतलो हांव तो चड हिट जालो. ओके हेडान ओके तुजो चल पळोवया लोकांनी बाबा खरेंच खडेगांत तियात्रिस्ट. सो Kenny Mochena,
दुसऱ्याचे सुखी गोराबे पाड कोत्ता हांव. पुढे कॅरेक्टरायज तुम्ही कोणाक कोण करता हें ना करता जेन्ना तूं रोल शिकता तुका ऑटोमॅटीक तें येता भितर आतां तें सारकें पिकलां म्हाज्या रोगतान सो आतां कसलोय रोल ती हांव तो करता. तशें आतां हांवें केल्लो जाल्यार म्हाका ते तुवें केला तशें जावपाचें नासलें म्हजें. म्हणजे तुजें जे चोडे एक्टींग आहा जे हें आहा सिंगिंगाकूय तुवें खूब भाग घेतलेलो. तुवें केन्ना प्रयत्न केला कांतार बी बरोवंक अशें? ना हांवें केन्नाच ट्राय करूं कांतार बरोवपाक. चडसो पिटर बरयता ना दुसऱ्या डायरेक्टराक नासता ते बरयता आनी कांत आसता चडशे हेडान तूं जाणा कांत आसता आनी कांतरां चड नासता पूण तियात्रान फॉर रावंडाचे तेका आमी त्रियो बीन हांव म्हणटालो आनी ह्याच फावट हांवें सोलो म्हटलां जो दे सालिगांव तेज्या तियात्रान तेज्या ते रावंडाकूय तेणें गायलो आनी 2-3 शो तेणें केलेले. ओके. आनी दुसरे को एक्टर्स आसता तुजे कशें तूं चॅलेंजींग आसता कशें हें आसता आनी कोणाचे तालिगांवचे बरोबर कोणें केला तुमी? हय सांगपाचें म्हटल्यार चडसो भितर सरलो पिटर ते पिटर वाज तेज्या तियात्रान आनी तेणी म्हाका पयलो ऑब्जर्व केलो ल्हान आहलो तेन्ना न्हू म्हणजे 10th हय 12th जावनूच हांव तेज्या सो एक बेश्टे बारीक एंट्री दिलेली म्हटल्यार एक गांठयांचो रोल आहलो तो भितर सरपाचें एंट्री करपाचें आनी हांव चिंतालो आनी कित्याक बारीक रोल दिलो काय जाताच न्हू तियात्रान भितर सरता ओके कोरया बट वन ऑफ द एक्टर आमची जुली म्हणून ते अजून उगडा आसा ते म्हाका म्हणटा आनी ते येवन पिटराक सांग पिटर हो कोण गांठी हाडला तुवें कित्याक तो तेन्ना म्हाका प्लस पॉयंट मेवला फॉरे म्हाजो रोल बरो जालो म्हणून आनी लास्ट टायम ह्या फावट आमच्या तियात्रान तेन्नाय तेणी म्हाका उगडास केलो प्रशांत तुवें आपल्याक तो लायक जालो तू फार गांठीच कहो दिसतालो ते तियात्रान सो तेन्ना म्हाका सॅटिस्फाय जालो 100% दिलो आनी तो क्लिक जालो म्हणून रोल एकूच पॉट जालो देखून रोल तुका क्लिक करून क्लिक पावूंक शकता. हय धाकटोच रोल थोडी धाकटो म्हणल्यार मातशें वयर सकयल जाता. मागीर कॉम्पिटिशन नेगेटीव रोल सॉरी कॉम्पिटिशन कॉमेडी करतालो सो कॉमेडी करता करता प्रायज मेळोंक ना तेन्ना मागीर देरेपेंत म्हाका तेणी ह्या वर्सा तूं नेगेटीव रोल कर आनी इट्स अ चॅलेंजींग रोल. नेगेटीव म्हणजे तूं जाणा आख्खो तियात्र नेगेटीव रोल कहलो भारत म्हणजे तुजे जाय तो प्रेशर आसता हय आनी हार्डली 3 एंट्री 3 एंट्रीज आनी क्लिक जातलो रोल आनी तो नॉन गोवन्स कहो आहलो आमी गांठी म्हणटा तो म्हणजे एज अ चमचा कहो भायलो आनी तो इतलो क्लिक जालो म्हाका ते बेस्ट नेगेटीव रोल प्रायज मेळ्ळो इतलो बरो रोल जालो बसप्पा म्हणटा हें रोल केलो इतलो बरो क्लिक जालो तो आनी तेन्ना सर म्हाका नेगेटीव रोलूच दिवंक लागलो पिटर नेगेटीव रोलांनी क्लिक जावत रावलो. तूं तियात्र मुळार भायल्या गांवांत बी खंय गेला हय तियात्र? हय हांव 2016-17 दुबय आसा तेन्ना हांव दुबय आसतना आमचो राफेल मार्गांव तेजें तियात्र नाचला गोराब्याचे 2 कामे समथींग तो तियात्राचें नांव तेन्ना आमचो फकत ऑफी आनी आमचो टोनी तरी बांदार येयलेली गोंयांत सान उरलेलीं सगळीं आमची दुबयचीच एक्टरां. आनी कितें दिसता तुका? डॅनिशा ती हाली पयलीं आनी आमची सगळीं दुबयची चडशीं सेलेनाचे बँड. दुसरें म्हणल्यार म्हाका तुका विचारपाक जाय की पिक्चरायजेशन आनी तियात्र नाटक हितूनय तुवें खूब काम केलां तर नाटक आनी तियात्र हितून तुका कितें फरक दिसला? नाटक एंड तियात्र इज टोटली सेपरेट कॉन्सेप्ट. सो नाटक इज लायक न्हू तूं कम्युनिकेशन आतां आमी हें करता तें आनी तियात्र जाण चडशें आमच्या फुडल्या मायकार जाता पूण आतां डिरेक्शन दिता आनी आतां चडशें तें चड यूज करना आतां तो लेस केला कित्याक सगळें तें डायरेक्शन जाता पूण कमर्शियल तियात्र आमी गांवांत घालून करता चडशे मायकार कित्याक आवाज मायकार जाता आनी तोरी कोत्ता हांव ना म्हणना सगळेच तो हें करता म्हणून बट नाटकान तुका सारकें शिकोवंक मेवता एक्सप्रेशन तुजी बॉडी लँग्वेज तूं कितलो म्हणूंक जाय तूं गरज ना तुका फुडें मायकारूच उलोवंक जाय म्हणून तूं फाटीं लागून रावन नाटकान मायकाक फुडें वयचे पडटा कित्याक आमचे मायक सारके आसता ते टॅक्निकल इश्यू आमी ते ब्लेम करून टॅक्निकल इश्यूज आसतात पूण कमर्शियल तियात्रांनी गांवांत बी जाता जाणा चडशे सगळे फुड्यान जाता एक्टींग रेर पूण नाटकांनी टिपिकल तुका तो कॅरेक्टर तोच करूंक जाय तो तूं भायर रावन उलोवं तूं भायर रावन तूं दाराचे भितर येवन मागीर आपण उलयतलो न्हू तूं भायरूच रावन उलोवंक मारूंक जाय सो इट इज व्हेरी चॅलेंजींग आसता नाटक तूं जाणा एकूच कॉस्ट्यूम आसतलो सो 2 अंकी आहा जाल्यार मागीर कॉस्ट्यूम चेंज जाता एक अंकी आहा जाल्यार चेंज करूंक मेळटा एवरी पॉट पूण हितून तुका 2 आफ्टरनून आख्खें नाटक करूंक मेळटा आनी नाटकान तुका म्हटल्यार सारकें शिकोवंक मेळटा जायतें डिलिव्हर तुजे एक फावट तुजे डायलॉग नासतना लागून तुजे बॉडी लँग्वेजाक लागून तूं एक्टिंग करूंक जाता तितले तुमी हें केलें हय कित्याक हांव पळयतालो ती इतले बरें म्हाका हें मेवलें ते डायरेक्टर तुका केन्ना सांगलां दुसऱ्या तियात्रान येवन बाबा तुमी बरें काम केलें कितें दिसलें तुका तेन्ना? हय जेन्ना हांव तुयेंचो तियात्र करता खूब जाण येवन म्हणटाले म्हाका
तूं दिसना तो एक्टिंग केला म्हणून तूं जाणा तूं चेडून येसला तूं दिसना तूं चेडू म्हणून वयर दुसरो दिसता मागीर कितें तो चेडवांचे क्लिक जातालो चेडूचे आउटफीट घालून मागीर ते कितें सॅटिस्फॅक्शन मागीर म्हाका गमतालें ओके म्हजो रोल जस्टिफाय जालो लोकांक मानलें म्हणून ओके इवन तुवें सरान लोक एक फावट सांगला तेजी भयण ताका सांगताली तें चेडू कोण रे कोण इतलें बरें म्हणजे ड्रेसींग जालें तें चेडूच कशें दिसतालें तो ड्रेस बीन घालून बरो एक्सपेरियन्स केलो हांवें मागीर तिणें सांगलो बरो दिसतालो चेडू कहें तुवें सांगलें बरें जालेलें म्हणून तुज्या भयणीन कमेंट केलेलो बरी एक्टिंग केला म्हणून तुका खंय दुसऱ्या डायरेक्टरांनी बी केन्ना अप्रोच जालो तुका बाबा यो तूं आपल्या तियात्रांत हय हांव रावंडाक तेच्या तियात्रान नाचलेलो मागीर जायतीं येतालीं मागीर जो दे सालिगांव मागीर फादर मिल्टनाच्या तियात्रान सबस्टिट्यूट कॉन्टिन्स एक्टर नाहलो मागीर डॅडीज होम एटलिस्ट 4 शोज काय 5 शोज हांवें तिचे केलेले डॅडीज होम त्या तियात्रान तेंचो कोण मेन कॉमेडियन तेणें कॉमेडी रोल केलो सो लोक थोडे जाण म्हाका कॉमेडियन असो मानून घेता थोडे जाण नेगेटीव रोल मानून घेता हय पूण फादर मिल्टनाच्या तियात्रान म्हाका तेणी कॉमेडियन म्हणून मेन तो प्लॉटाक कॉमेडी आसलो मॅथ्यूवाचो चेडो जाता त्या हितून तो क्लिक जालो आनी दॅट वॉज लायक सबस्टिट्यूट रोल केलो सबस्टिट्यूट केलो फादर मिल्टनाकूय आजाप जालो हो रोल कोत्तलो काय म्हणून म्हाका हेणी इंट्रोड्यूस केलो आमचो सायमन बिटोनचो तेणी केलो मागीर तो मारता तेंचे एक्टर आमचे मारता डिसोजा ते एक्टिंग कोत्ताले आनी एकूच दीस स्क्रिप्ट दिली दुसरे दिसा शो आसलो आनी तो म्हणटा हो कोत्तलो भुरगो विदावट प्रॅक्टीस मागीर मॅथ्यू म्हाज्या ऑपोजीट आसलो मागीर मॅथ्यून आपल्यागेर आपयलो आनी बेश्टी एक डिलिव्हरी घेयली उबीच राव तरी पूण फादर मिल्टनाक जायना सॅटिस्फाय कित्याक शोक आयला न्हू मागीर तेणी मॅथ्यूक दिसतालें तो कोत्तलो रोल मागीर मारताक दिसता तो रोल कोत्तलो मारता सांगता ताका फकत स्टेजीर पळय आनी मागीर तियात्र जावन फादर इतलो हॅप्पी मागीर तो म्हणून आपूण तुका केन्नाच पळोवना तूं कॉमेडी रोल कोत्तलो सो सारको हॅप्पी इवन तो एक ब्लेसेड सॅक्रेमेंटान बसताना हांव एक्टिंग कोत्ता तो भितर बसून हांसतालो बरी एक्टिंग कोत्ता सायडीक रावन तो हांसतालो तर इतले पळय तियात्रान तुका इतलें दिलां आतां तुजें नांव म्हटल्यार आपोवंक येता तुका तियात्रान बाबा यो टायम आहा तुका घेता तूं टायम हय तियात्राक आतां इस्कॉलान काम करता म्हणून ऑलमोस्ट करून म्हाका टायम म्हणजे इवनिंग शोज आसता न्हू घेता कोणाचेर जाल्यार हांव घेता मागीर तियात्र अच्छा एज अ पार्ट टायम आनी मागीर हेच्या आमच्या कार्निवलाच्या पयलीं मागीर हेड तो एक वीक सारको बिजी आसता हेडानूय काम केलां हेडानूय काम केलां कोणाचें हेडान सद्या आतां ऑलमोस्ट म्हाका 5-6 वर्सां जालीं आमचो रेमी दे वेलसांव तेच्यात हेडान नाचता ऑलमोस्ट कंटिन्यू जाता मातशें डिफिकल्ट हेडान सारकेंच डिफिकल्ट दिसाक 5 शो जाता सो 5 शो म्हटल्यार आतां हिंगा जालो दुसरो रोखडोच थिंगा रोखडो कंटिन्यूस 5 शो आसता दिसाक 5 ना 4 शो आसता बट मिनिमम 5 शो जाताच मॉर्निंग सेशन 2 आनी मागीर इवनिंग सेशन 3 सो 5 शो आसता तेन्ना सारकें हॅक्टीक आसता आनी 3 पार्टी सेपरेट 3 पार्ट्यांनी तुका 3 डिफरंट रोल आसता तिनूय पार्टीनी इट इज नॉट अप टू नेगेटीव हांव कॉमेडी करता नेगेटीव करता आनी चेडवाचोय रोल करता तुवें केन्ना चिंतलां तूं बी तियात्र आतां बरोवतलो फुडें नाटकां हांव बरोवंक लागला बट तियात्र बरोवंक कितें डिफिकल्ट आहा ना बट तेजी शॉर्ट समरी बरोवंक जाय हांव पिटरा कोण थोडी शिकलो एक फावट दिसतालें पिटर तूं कहो बरयता म्हणटा पयलीं समरी करूंक जाय इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आमी म्हणटा न्हू हांव पयलीं नाटकां बरयतना हांव सांगपाचें म्हटल्यार हांव पयलीं नाटकां कोणाचें हाडटालो आनी तेजें ओवर एक्ट करतालो सेम डिट्टो करना हांव हाडटालो ओवर एक्ट करतालो आनी मातशें वाड्यांतलें मातशें वाड्यार जाता न्हू मातशें ती कॉमेडी बीन वाड्यांतली मातशें घालून तें मातशें लिंक करतालो वाड्यार कितें इश्यू आहा तें घालून तें मातशें लोकांक प्रेजेंट करता तें बरी हिट जातालीं जायतीं नाटकां म्हजीं बरीं आनी जायत्या गांवांनी म्हजीं नाटकां मागली पूण थोड्यांचे पळय तूं जाणा गांवचे भुरगे घेता म्हणून थोडे तेंचे पेरंट्सा लाव करना भायर तिका नाचो ताका लागून हांवें तें करूंक ना बट इट्स बरोवपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट पूण जायतें शिंगचें पडटा तुका तें बरोवपाचें कशें कितें जाता तें सो नाटकां बरयतालो त्या नाटकां इज कंटिन्यूस प्रोसेस न्हू इट इज नॉट पॉट डे वायज आनी तें लिंक करूंक जाय सस्पेन्स दवरूंक जाय तुवें तियात्रान सस्पेन्स दवरूंक जाय मातशें क्लायमॅक्स आसूंक जाय सगळ्यो गोश्टी आसूंक जाय तितून तर हे सस्पेन्स जे तेणें सांगलां ते आयज तुमकां आमी तुमच्या मुखार ताका हाडून दाखयलो ताच्या तोंडांतल्यान तुमी आयकलें तो कितें उलयला आनी कशें तेणें आपली जर्नी लायफ सांगल्या डिफिकल्ट इतले त्रासान वयर सरला तो तर तुका चड आनी चड देव बरें करूं प्रशांत बाब तुवें आमकां येवकार दिलो तुज्या घरांत आनी तुजी मुलाखत घेवपाक आनी लोकांक दाखोवंक कोण प्रशांत आमचो तो
थँक्यू विलियम, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटाच. चड करून देव बरें म्हणटा गोमंतक टीव्हीन तेजे पुराय टिमींक जायतो तोकोस घेवन आमचे तसले न्यू कामर्सांक कोणें अजून पळोवंक ना तांकां तुमी भेटी काडटात, जी मुलाखत घेतात आनी समथींग हीच मुलाखत म्हाका डिफरंट कशी लागलीच. तियात्रस्टीक भेट आनी रांची कूड सारकी रांची कूड, सो समथींग युनीक. आनी असले तुमी धाकटे धाकटे म्हणजे न्यू कामर्स एक्टरांक तुमी सोदून तिका विचून तुमी तुमचे मुलाखती काडटात म्हूण विलियम बाब तुका देव बरें करूं म्हणटात. पुराय तुमचे टिमींक तुमी तोकोस घेवन तेजी मुलाखत घेता आनी तुमच्या वावराक देव बरें करूं म्हणटात. थँक्यू तुका.